आईची व्हिडिओचे शीर्षिके पळेल तशीची हांव कसन सांगता म्हण तुमके अंदाज जावन आसता नवे वई आमगेले पर्तगाळी मठाचे स्वामी विद्याधीश तीर्थ स्वामेले दिग्विजय महोत्सव छंदाई कितले सांगला री पावना भारी छंदाय हांव थंय वचून येईल नवे केदन घरा येत की केदन तुमगेर ते सांगून घेत की म्हणून एक नमने खुशींत राखत आशिल्ली आतां म्हाका टायम मेळ्ळे व्हिडिओ तुमकां पावतना एक दोन दीस वेळ दवरच्या पुरो बेजार कोण घेनाका ती मस्त जनाना घरा बैसून लाईव्ह अंतनी पळोवन अशें पुरो ती जाल्यार म्हाका एक खुशी हांव कसं पळयलें म्हण सांगता म्हण एक खुशी म्हाका हांव केदन किची मुगेले नंदल सुन्नेलाक सांगिल्लें ती खंय खंय मेळ्ळेल तेन्ना मस्त जन बायल मनशान बैसून उलयतना हांव सांगिल्लें चातुर्मासाचे हे दिग्विजय उत्सव भारी लायक आसता खंय नवे म्हाका पळोवका म्हण भारी आशे जाल्यार येद्दोळ ते पळय न्ही हांव म्हाका ते पळोवत भाग्यस की ना की म्हण सांगिल्लें तशी जावन मुगेल नंदल सुन्नेन ती पापसाड्यान हुडग आसतले खंय यो यो म्हणून एक वता यो म्हाका तेंची दावक आशिल्ली की हांवें ते महोत्सव पळोवका म्हणून आशेंत राखता आशिल्ली की कडेरी हाता मेळ्ळे 4 अंगल बॅगा घाल्ले न्ही तिगे लोट्टो भायर सरली हळय म्हाका सांगा न्ही हांवें बस्तर सांगिल्ली तिका तूं वतास न्ही गो व्हिडिओ काडका व्हिडिओ करून हाडका पुरा म्हण सांगिल्ली हळय म्हण केदन फोन केल्यार तिणें हेंच सांगता आशिल्लें आमी थंय पावतना ती सकाळी धरला मागीर मुगेल नंदले सून मेळमो तिगेल दुवेल घरा वचून नावन कोरून थंय वतना 12:30 जाला तुमगोतच न्हू बेंगलोरचे ट्राफिक थंय वतना हे रांदपा पडून म्हाका सांगकावे सीदा गेल्लेली जेवणां राबिल्लीची कसो ना तिची म्हणटा ती यो 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 ते वालंटियर्स एक उमेदी खुशी आनी एक अच्चुकट्टू ते वाटचिक्र चा भारी खुशी जाता म्हाकांतू खंयची लोकां गेलेले म्हण कितें जाल्लें आमी सामान्य भायर गेले री विंगड भाशेंत उलयतात नवे तांगेले उतर आयकुचें हें एक नमने आमगेले लोक अशी खंयची विंगड प्रपंच आयिल्ले म्हणके खंय पळयले री आमचे गेल्ले खंय कान वतकी थंय पुरो आमचे गेलेले ध्वनी भारी खोशी जाली म्हाका आनी एक अलंकारो ते पुजे यो 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 पळयले तितले न्हू पुरो म्हाका जेवणाक घेवन राबली वे हळे मनसांगेल विसर न्हू गेल्ले पूर्ती हें जाल्लें कसने जेवणांनी जाल्लें पयरी म्हळ्यार दिग्विजयचे फूल दीस जेवण पुरा जाल्लें कडेरी सगळे कडेन वतसत म्हणून आमी थंय गेल्लीं ती वचून बसलीं ती तशी थोड्या वेळान तूं नाटक आशिल्लें हें श्री रामायण दर्शनम भारी लायक आशिल्लें भारी म्हळ्यार भारी लायक आशिल्लें ताजे नंतर पुण्यकोटीचे ते काणी गोत्तस पुण्यकोटीचे सांदुकून मस्त पण आयकल्या जाल्यार ही नाटक पळयता लास्टाक दोळे उद्दक येयले तितले लायक अभिनय केले भरतनाट्य पुरा आशिल्लें हा व्हिडिओ करून घेवच्याक विसर न्हू सोडली ताजे नंतर वापस स्नॅक्स पुरा गड्ड खावन आनी प्रवचनांनी आशिल्लें तेन्नाय विसरून गेलें म्हाका मागीर स्वामीन येवन प्रवचन दितना म्हाका उडगो आसूं हो हळे मन सांगला व्हिडिओ करका म्हणून मागीर वग्गी एक व्हिडिओ करया म्हणून मोबायल काडला रे म्हाका सम व्हिडिओ करचे पण येत वे आमकां त्या पर अभ्यास ना नवे आमगेल सुनीताक सांगलें तिका तितलें म्हणून मोबायलांनी हें करून गोतना खंय तिका खाली पळोवच मात्र व्हिडिओ गिडे काणा मागीर हें म्हळेली मागीर तांगेल निमगून कशें धरलें हांवें जाल्यार बैसून व्हिडिओ काडतना हात पुरा हालता नवे जेन्ना कडेकडे वतना कितले तितले हांव व्हिडिओ कान घेतले नातल्यान म्हाका वळेन सोडतले आनी तुमगेलो टेक शेअर करून घेवका म्हण काशी म्हाका मागीर हांवें धरले कितले साथ दितात की तितले व्हिडिओ केल्ले हांवें तशीच हांगा घालता सयतें मदे जेवण भोंवता ती आनी व्हिडिओ हालल म्हणके आसा त्या परत चिक्की तुमी मना होर नशी स्वामेल प्रवचन मात्र ऐकाय ती भारी लायक आशिल्लें लास्ट म्हणटना जोर पावस येयले पेट्टाक जेवण पुडा कडेकडे चिद्रलींत नवे तशें जावन म्हाका व्हिडिओ काडचे जायनी तशें जावन मागीर बंद केल्लें हांवें दिग्विजय दिवस तेंची काणी जेवण खाण मागीर रामनाम जप हें तें म्हणटा म्हाका व्हिडिओ कोण घेवच्याक उडगासना
कडेरी दिग्विजय भायर सरतना एक कितले व्हिडिओ काण घेतले तवे हंगला हंगला प्रसंगूनु तन्नी पूर्ति मक पेटेल प्रवट्टु कोर्नु कडेर हंगे तरी आमगेले गोंडी अस्मु गोंडीलाक संगूनु तीन प्रेड इट्कोंदिल्ले चढून दावनश्च पुरो ते पुरा तुमगे लगत शेअर कोण घेऊ का म्हणून हे व्हिडिओ नंतर घालता सावा ओटूची पळोवया इते आणि कसनेची चढून असले रे दय कोण मापी कोर का म्हाका ते व्हिडिओनी कोर अभ्यास ना नवे आणि बैसुनु हात वयर कोण व्हिडिओ करतना हात वावंट येता आणि राबून कोरची समने पळयती सक्कर जन बैसून पळयतना हांव एक व्हिडिओ कोरका म्हण राबची ते समने नवे तश दोन बसील कडेन तुची हात वयर कोरनु कितले सादी की तितले व्हिडिओ केला हांवें चिक्के चढून जाल्यार तुमी मापी कोरका आणि कसं उरलं का म्हण कळतना एक म्हणे सुस्तू पयर हंग दुखून गेल्ले काल ते दुखून आयली नवे समनीद ना ಒಟ್ಟು ಸುಸ್ತು ದಲ್ಲರಿಚಿ ते वैभवच नवे भारी ಖುಷಿ दल्ले आणि ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ आमगेल प्रपंच यूट्यूब ಚಾನಲ್ ಬಗ್ಗೆ सांगितलेत मस्त खुशेन तो सबस्क्राईब करून घेतलींती ಕೆಲವು जन घरा वचून करता म्हणलींती सगळे हसता हसताची म्हाका एक रिप्लाय दिलते नमळ्यारी हांव सांगिल्लें तांणी खुशीन तेका रेस्पॉन्ड केलें तेन्ना भारी खुशी जाल्ले कितले म्हळ्यार आमी आमची गेले नवे एकले सपोर्ट करचेच आमगेले गुण नवे तेच न्हू म्हाका पुरा जनांना हांव कोण सांगलें की तांणी पुरा जनांना दायत माये करता ती म्हणून सांगलीन ती भारी खुशी जाल्ले तुमकां सगळ्यांक हंग दुखून हांव वापस थँक्स सांगतास अशी ती सपोर्ट करा ती आनी तुमगेले फ्रेंड्सांक तुमगेले बंधू बळगांक पुरा शेअर करा ती मस्त जन आमकां मस्त व्हिडिओ घालच्याक प्रोत्साह दिये ती करतात नवे आता व्हिडिओ पळयती वापस सांगतास म्हाका ते व्हिडिओनी करच्याक समय ना चिकेची चढून जावन आसता व्हिडिओन तो तुमी ते पुरा मना होर नाका ती सोमेले प्रवचन ऐकयती ते पूर्ती ना म्हाका कितले 7 दीस की तितले हांवें व्हिडिओ रेकॉर्ड करून घेतिल्ले पळयती ते देव सगळ्यांक छान करो हांव उरलेलें तू चिके चढून जावन आसच्या पुरो कसने चूक असले रे माफी करा ती मस्त लाईक शेअर सबस्क्राईब करून मस्त व्हिडिओ घालच्याक प्रोत्साह दिये ती करतात नवे आता मी व्हिडिओ पळोवया त्या निशीची यमदूत कशी तर्जन जावन गेन वताची देव कशी देवाला अर्चन केल्या कशी सुख संपत्ती मिळता ताजे बद्दल तांणी सांगले किंतु ते एक उदाहरण रुपारी तुमकां मी सांगच्या मी इच्छा पावताची आमी केन्नाही हे राम नाम जप सांगताना ताजे येद्राक तारक म्हणून सांगताचे श्री राम नाम तारक मंत्र जप म्हणून सांगताचे बाकी खंय तुम्ही तारक म्हणून मेळना रामालाक मात्र ते श्री राम नाम तारक जप मंत्र म्हणून तुम्ही सांगतात मंत्र जप की आज तो हांव वता आशिल्लो आज हांव बेड्डार आसा मागीर तेंगे पूत वतना पूत कित्याक वतना बापूस बेड्डार आसा ते बापसूक चिंतन कसं म्हळ्यार तो पूत व्याराक गेलो ना नाजाल्यार तो मागेले हे करता आसा व्यारा कमी जाता हे लक्ष येता व्यावहारीक विचार आमकां चड जाता वता देवाल विचार येवचे कमी जाता देखून देवाल विचार अंत्यकालार येवका जाल्यार आमकां आत्त तुलेन आमी अभ्यास करता आत्त तुलेन आमी अभ्यास करत उरल्यार आमकां अंत्यकालाचेर विशेष जावन गेलो आमकां तागेलो उडगास येता देखून सततम चिंतयेत अंतम अंतकाले विशेषतः म्हणून सांगिल्लें आसा आमकां अंत्यकालाचेर विशेष जावन गेलो आमकां देवाल उडगास येवका जाल्यार सतत जावन गेलो अनंत वेळारी आमी ते तागेले नामस्मरण करत उरता हक्का सिंपल जावन गेलो सांगता जाल्यार आमी केन्नाय हें उदाहरण दिता उरताची चौडवांक मेन एग्जाम चौडवाले फायनल एग्जाम केन्ना येता आमकां एक फेब्रुवारी येता नाजाल्यार मार्च येता ना एप्रिला येता किंतु शाळा केन्ना आरंभ जाता जून म्हयन्यांत आरंभ जाता शाळा आरंभ जावचे जून म्हयन्यांत एग्जाम फायनल एग्जाम बरोवचे केन्ना मार्च की एप्रिलान तुमी एग्जाम बरयताचे बट तुमी चौडवान एग्जाम एप्रिलान तू जेव्हा मार्चान तू बरोवचे आसल्यार वैतेची चौडवाले आवस बापूस कसं दिवसा अभ्यास कर रे दिवसा अभ्यास कर रे कित्याक सांगता तुमी आत्ता अभ्यास करत उरल म्हळ्यार
एक्झामा टायमारी खंडीत जाऊन गेलो उडगास उरता. लास्ट एक्झामा 4-5 दिवस असताना अभ्यास केला मुळे कुठे ना एक उडगास उरता 4 आमकां उडगास विसरून वता. विसरून कितें वता भंय दिसता. त्या संदर्भात पॅनिक जाताची. त्या क्वेश्चन आयले कुडन उडगास येना. ते एक्झाम हॉलांतल्यान भायर आयले कुडन उडगास येवचे चाल करता. एक्झाम हॉलांतल्यान भायर भीत हे आत्त उडगास आयले. ते फर्स्ट वर्ड कसं नाही उडगास येना. उठूची भयभीत जावन गेलो कसं बरो का ते उठूची हे जाता. केलो पण चौडवाल बद्दल सांगताना बरे शिकिलो बट ते भयान खंयकी 2 मार्क्स गेले म्हणून गेलो केन्नाय हांव सांगत उरता. तेतून आम्ही सतत जाऊन गेलो. चौडवांक तुम्ही कशें सांगता दिवसा अभ्यास कर रे 1 तास अभ्यास कर. 1 तास ना अर्ध तास अभ्यास कर पुरो. दिवसाची 4-4 घंटे कर का म्हणना. तशीची दिवसा 4-4 तास राम नाम जप कर का म्हणना. खाली अर्ध तास ना 1 तास तुम्ही जप केल्यार पुरो तुमकां तो देव अंत्यकालाचेर विशेष जावन तुमकां अनुग्रह करता. आत्ता इतलेक हाजी एक कसं म्हणता म्हळ्यार राम नाम जपाचे इतलेक हे जाले की म्हळ्यार व्यसन जावन घेवन बशिल्लो आसा. अशी व्यसन जालें की म्हळ्यार केलो लोकांक व्यापारा लागून दुसऱ्या गांवां वचता. तागेलें जप केंद्र एक कडेन आसा. आतां जप केंद्र सोडून दुसऱ्या गांवां वचका. थंय गेले म्हळ्यार हांगा जप चुकता. आनी तांगेल्या मनांत कसं म्हळ्यार हांव वयके दिवसाची 50-50 दिवस थोडे जाल्यार थोडेची हांव जप करता म्हूण तांगेल्या मनांत. आतां व्यारा खातीर भायर वचका. आतां भायर वचका म्हळ्यार कशी करचें. तेतून कोण आतां व्यारा वता कोण खंय तरी व्यार करचें वचचें आसा व्यापार करचें वचचें आसा तो खंयच्या गांवां वता त्या गांवांत खंय जप केंद्र आसा म्हूण पयलीं सोदीत आसा. तें जप केंद्र खंय आसा म्हूण सोदून थंय व्यापार करून भायर घालताचें म्हणून ती सांगता. सो अशी दोगी लोकांमध्ये वाद युद्ध इतली चढते की म्हळ्यार दोगी लोक लढाई मारून घेता आसाची. गरीब दोगी लोक लढाई मारून घेता आसाची. लढाई मारून घेता आसा. एक दिकान पार्वती आनी रुद्रदेव वयर तुलेन तांणी संचार करत आशिल्ले. संचार करत आशिल्ताना हानी करची उठूची पळयले. पार्वती देवीन ईश्वराक सांगलें तुमी महादेव तुमी देवता समूहांत आयले. अशी आसतना तुमी हांगा तांगेल कसाने एक सुदारसून दिव का म्हूण गेलो. ती पार्वती सांगता कडे रे देव सांगता नाक गो तांकां वचून घेवन समजले रे कसने हांव केल्यार वयके तांकां वत ना तांकां फल मेळना म्हूण गेलो उठू सांगता. पार्वती आयकना ना 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 तुमी वचका म्हूण गेलो सांगता. जायतो म्हूण गेलो तिगेले खटाक तो रुद्रदेव ईश्वरू थंय येता आनी लढाई मारता आशिल्ले लोकांले तांगेले उलयताना त्या दंपतीक विचारता. पयलीं त्या बामणाक विचारता कसने तुका हांव एक वर दिता. तुका वर दिता कसन वर जावका तूं वर मागून घे म्हूण गेलो सांगता. तेन्ना तो बामूण खूब आईल उरता मस्त कोपावेश उरता. तेन्ना तो कसन सांगता की म्हळ्यार की म्हागेले बायलेक हंदी करून घालो म्हणून सांगता. म्हागेले बायलेक हंदीची जन्म दी म्हणून सांगता. तेन्ना ती हंदी जाता. बामणा विचारलें तेन्ना देव दुसरो वेश धारण करून घेवन आयलो उरता. ते हंदी जावन घेवन आयशिल्ले तसले बायलेक वयके विचारलें तुका कसन वर जावका म्हाका हंदी केलें तसले व्यक्तीक वयके हंदी कर म्हणून गेलो बामणा वयके हंदी कर म्हणून सांगता. आतां दोगी लोकांची एक बरा सुकर रूप धारण करून गेलो दोगी लोक आसाची. तेन्ना चौडू रडत उरताची. हाऊस बापूस काही म्हणून चौडू रडत उरताची. तेन्ना ते ईश्वर देवान ते चौडूवां विचारलें ना ना म्हाका हाऊस बापूस जावका म्हणून हट केलें. आनी ते दोनी हंदी स्वरूप धारण केल्ले तांकां त्या देवान परतून हाऊस बापूस परतून मनुष्य रूप धारण करून घेवन हाऊस रूपान करून घेवन दिलें. आतां पार्वतीक विचारलें पळय हांव 3 वर विचारलें. हांवें 3 वर विचारलें कसन प्रयोजन जालें
काही प्रयोजन जलना. भीतर लाईट किती करणार निरूपणे मंत्री नवनीत शेट्टी श्रीमती